우량 두자 소나가 내 예수 나가 굿마가 이더를 몰라겠다 숨모자 सगळ्यांक बरो दिसत्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले मिंगेल कॅनिडोवास तेव्हा ताका आपणा सोशी आपूण वेल्यार तीन वर्सां बदतात कसलें ताचें पातक उरलां जाल्यार देवान तें धुवन काडून ताका सर्गीचें राज पावसांक आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोरपता जॉनी आनी नॅन्सी मास्कारेन्स देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता रिना फेर्नांदीस, ग्रेगरी रॉड्रिगीस, एनी पिंटो, रॉबिन फेर्नांदीस, मिंगेल फेर्नांदीस, जुझे ब्रिटो रिबेरो, झेवियर फेर्नांदीस, जोकी झेवियर आनी पाल्मिरा पेरीस. आयज सायब्रिमेची बॅट मुळातीन लुट्स क्रास्ट्रो हाच्या कुटुंबान जाता. सायब्रिमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना सायब्रिमाची बिनवणी ह्या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण फावसांक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. सर्विसपूर तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. म्हजे भयण मानो सर्वेस्परा सोबे आमी रिगून रावतले जाल्यार ओ सर्वेस्पराक सोबे आमी जियेतले जाल्यार बरें आमी सोदूंक जाय आनी वायट आमी सोडून दिवंक जाय. आनीक हो कोरेजमाचो काळ आमकां बरो स्वेग आमच्या जिवितांत आसलेलें वायट आमी सोडून दिवन बरें सोदूंक आनी जेजूक आमी लागीं रावूंक आनी देवाच्याच आसण्यान आमी वाडूंक पावूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगळ्याक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणीचें सामूक पातकियोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पोदबिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्य सदांच अखबार मारेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. So
तुया थोडं सोबीत रावन तुमचे कास्कीन ते साव देवा आमकां दवरात. सोल्वेस्परा आमी सुरू केल्या त्या दोनवणेच्या कोरण्याचेर तुजी दुयेल दीस घाल. हे पोरी आमी पाळटाव ती कुडीची दोनवण नितळ कालसा मनान शांती पावूं आमकां बळ मेळूं म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजबोध चलयता सासणाच्या सासणात. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तामो नासतना बोब मार, तुत्तुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे पोरचेक आपले गुन्यांव कळय, जाकोबाच्या गोराण्यांक आपलीं पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर्त सांबाळपी पोरसां जाल्ले पोरी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात, देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगल्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडीं आनी उजत करतात आनी दोया नासतना दुर्बलांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनांचो ताळो कदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बगावन गोणांचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सोर्वेस्पोराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सोर्वेस्पोरा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांकली मोडात आनी सोंसून वचो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळीं करून सोदात आनी ताच्या कांदावयलें जूं मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलेल्यांक भिराड दियात. विंगल्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांट्या परी तुमचो उजवाड पडजळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सोर्वेस्पोराची मोहिमा. तुमी उलो मात्तोल्यात आनी सोर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. सोर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय म्हणुया. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. काकलूत सरा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करूंक दवर. जबाब. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी पोतून येतले सायबा. जबाब.
ह्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुमी शियेतोलेत जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. मातया परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जुवावाचे शीस जेजू सोंशे आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिझेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणीन दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून वचचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. सोमयांचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण मानू, कोरेजमाच्या काळांत आमी आसा आनी हे कोरेजमाच्या काळांत देवाक लागीं येवंक, देवा बरोबर जिवंक, देवाचो मोग, शांती, खुशालकाय अनुभवंक आनीक बरें तें विचून काडूंक आनी वायट तें सोडून दिवंक पवित्र सभा आमकां जायते उपाय दिता. आनी आयच्या दिसाक दोनूय वाचपांत एक उपाय आमकां नियाळूंक मेवता तो म्हणल्यार उपासा विशीं. म्हजे बहीण मानू, उपास आमी सगळीं करता आनी करीत भाशेन कोरेजमाच्या काळांत आनी तशें आख्खे वर्सभर जावं शुक्रार जावं आनी दुसरे दीस आमचे आसात त्या दिसांनी आमी उपास करता. जाल्यार हो आमचो उपास कसलो जावंक जाय आनी कसलो उपास देवाक मानवता त्याचें पयलें वाचप आनी तशें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. उपास आमी करता तेन्ना दुखी कोणती जावन न्हय, पूण खुशालकायेन हो उपास आमी करूंक गरजेचो. कित्याक जेजू आमचे बरोबर आसा आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत सांगता ते भाशेन जेजू जावन आसा न्हवरो, आनी न्हवरो जर आमच्या बरोबर आसा सगळी खुशालकाय आसा. आनी देव म्हजे भयण मानू, जेजू आमच्या बरोबर आसा, आमच्या बरोबर तो वाट चलता, आमकां तो आदार आनी सांगात करता. सो उपास आमी करीत आयल्या ट्रेडिशनली आमचो जावं पोटाचो जेवण जेवप ना, मागीर मांस खावप ना, हें कोत्ता तेन्ना म्हजे भयण मानू कोंतीचें रूप घेवन न्हय, पूण खुशालकायेन हो उपास जावंक गरजेचो. आनी उपास म्हणटा तेन्नाच न्हयच पोटाचो उपास म्हजे भयण मानू देवाक कसलो मानवता तांचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनीक पाप साहेब हें बरे भाशेन नियाळटा. पयली वस्त म्हजे भयण मानू उपास करता तेन्ना उनीत जंयसर जाता थंयसर न्हीद हाडप. उपास आमच्या चिंतनाचो जावंक गरजेचो. बरीं चिंतनां आमच्या मनांत आमी हाडूंक. उपास आमच्या वायट उतरांचो, बरीं उतरां आमच्या तोंडार हाडूंक आनी वायट उतरां आमची पयस करूंक. उपास म्हजो भयण मानू, जो कोण कश्टवता, पिडेंत आसा, दुखांत आसा, तांकां आमची भेट दिवंक, तांकां आमचो सांगात दिवंक, तांचे पासत मागूंक. उपास आमच्यान करूंक जाता जी कोण भुकेल्लीं आसात तांकां जेवण दिवंक, विंगळी आसात तांकां न्हेसूंक दिवंक, वाटसुरी आसात तांकां बिराड दिवंक, बोणकोणीत आसात तांकां भेट दिवंक. दयाळ्यो करुण्यो आमच्यो आसात त्यो आमी पाळून म्हजे भयण मानू हो उपास आमी करूंक जाता आनीक बरें तें आमी विचून काडूंक जाता आनीक देवा सुशी आमी लागीं येवंक जाता. नाजाल्यार आमी पळयता जायते उपास जायते दीस आमी करता, पूण आमची चिंतना
वायटो बी आसतात, आमची उतरां वायटो बी आसतात, आमची वागणूक दुसऱ्या सोबे वायटो बी जाता. आनी असलो उपास मोचपण मानू देवाक मानना. तर उपासा विशीं आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना आतां उपास म्हणटा तेन्ना जेवणाचो तो बंद करप, मांस खावपाचें सोडून दिवप ना. तो आमी करीत आयल्या तोवूय उपास गरजेचो, कित्याक आमच्या कुडीच्या बोंदावण्याचेर जोयत व्हरूंक आमकां आदार दिता. पूण उदीक उपास बरो तो म्हणटा तो दयाळ्यो करुण्यो आमी दुसऱ्या सोबे करूंक, आमकांच उणें करूंक, आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्या सोबे वांटूंक, दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक. आनी हे भाशेन आमी कोत्ता तेन्ना दुबाविणें जें देवान आमकां दिलां, जावं तें जिवीत जावं ती देणी जावं आमी मानून घेवंक पावतले. आनीक हें जिवीत दुसऱ्याचे सेवे पासत आनी देवान दिल्या ती देणी दुसऱ्यांक सोबे वांटूंक देवाचें बरेपण आमी विस्तारूंक पावतले. तर म्हजे भयण मानू, हीच कृपा, हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया C3 आमची सगळीं गुबीत चिंतना, पान 19, C3 पेज 29. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोड पदविदार्थी बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा पिराचीत काळाच्या दोणवणेची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळ सामोना तुका मानता तसली कर आनी आमच्यो वायट वंदावण्यो दामावूंक आमकां अदीक सुडसुडीत कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची गालसां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वचचे आमी करूंक फालो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदविदाना सासनाचे देवा, सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या उपासा वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक तुजी कशी जाली. हाचे वरवीं आमची पातकी गर्व दामावंक आनी आमकांच उणें करून दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटूंक तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतले. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूतां सांगाती एका ताळ्यान तुजी मोहिमेची स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा होसाना सोनी सर्वेस्पराचे नावी
येतातो सुभागी होसाना सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत इंसारो तेतना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जतोस ताणें कास घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सर मेळच्या तुमचे पासत आनीक साबारा पासत तें बारवतले. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावरताचो गुट सोम्यामी लोकाता आनी एकाशीतले प्रियता तितले भावनी तुमोलो बेसो तुझे मोरण पोरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी जीव पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोर्मूची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सकोण कर. मिंगेल तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजे सोशीत तुवें ताका आपोवन व्हेलाय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशें उतरून गेल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. कितें भाशेन मिंगेलाची गोरकान नांव सेंड्रा टिचर सेंड्रा तिचे पासत मागुया. तिचें ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक देवान तिका कोणी फाव करूंक. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाची मायस सांगाती भाग्यवंत जुसे तिचो पोती भाग्यवंत धर्म दिता भाग्यवंत सुसेवास सामिंगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनीक तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हजे बहीण मानू उपास आमच्या चिंतनाचो आमच्या उतरांचो जावं करचेचो आनी आमच्या जिवितांत ज्यो वायट कोरण्यो आसात तो सोडून दिवंक बऱ्या जिविताची पावलां मारूंक गरजेचें. आनीक म्हणटा तेन्ना उतरां आयज आमची उतरां म्हजी भयण मानू दुसऱ्याक दुखयतात, दुसऱ्याक सोकलाक उडयतात, दुसऱ्याक ओकमान करतात. आमी कसलीं उतरां वापरता
ताचेर आमी नियाळ करूंक गरजेचो आनी कितें भाशेन कुटुंबांत बरी उतरांचो वापर जावंक गरजेचो आनी दुसऱ्याय सोबें मागीर तें कितें वायट जावं समाजांत वायट जावं कितें खंयसरूय वायट जावं कसलीं हांव उतरां वापरता कशे तरेन हांव निशेध मारता कशे तरेन हांव ह्या उतरां वरवीं बरेंपण हाडूंक वावता हाचेर म्हजे भयण भावांनो नियाळ करुया बरीं उतरां बरीं चिंतनां बऱ्यो करण्यो घेवन देवाक सोशी आमी लागीं येवंक आनी देवाचें आसणें दर दिसाक आमी अनुभवंक पावूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जेजू शिकल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवूं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परांत सोर वायटांतली आमकां निवार देकुऱ्यांची बितां सबस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमुंडा क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबोशन ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मतांक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसका आमचे कशे परमळे तुका शांती दी आनी तूं सिक्का एक वटन सांबाळ तूं जें राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दिया देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे घरा येवं म्हाका पावना म्हण्याक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शोधनान गायन गावया ओथम्या म्हज्या गायन कोर D3 5 60 आनी 5 D34 पेज 65 Othmia mocha gayon ko Ushakari ulaso Moche vito jieda Ozo Dios Moche vito jieda Ozo Dios Timon Jesus Ukelo mozotno Virungelo jiumozo Ai lo Jesus
प्रार्थूया. कागुसारा देवा, तुझ्या वर्त्या कर्तृत्वा वरवीं तुजी पोरसां तुका थांबोवन आसतना दिनवासूं आनी आपल्या यात्रे पयणा वेळार पुर्विल्ल्यो चाली रिती सांबाळून तुजेशी ती पावूंक आनी तुका सासणाक भोगूंक तिका तिका पावसूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बिनमानो आयज शुक्रार आनीक सांजे 5:30 वाजता आमची खुर्साची वाट आसतली. खुर्साची वाट भायर जातली. 6 वाजता मिसाचें बलिदान आसतलें आनीक 6:30 वाजता एडोरेशन आसतलें. प्रिचींग, लेईंग ऑफ हँड्स एंड प्रेयर फॉर हिलींग, डिलिव्हरन्स एंड ब्लेसिंग आसतलें. आनी केद भाशेन आयच्या दिसाक आमी नियाळ कोत्तल्यो जेजूच्या उतराचेर आय ट्रस्ट, म्हाका तान लागल्या. तर मागतलो सगल्यांनी आयज सांजेर एडोरेशना कुर्साचे वाटेन आनी मिसाच्या बलिदानांत तुमी वांटो घेवचो. आनी सांगला त्या भाशेन हो कोरेजमाचो काळ आमच्या पिरगोजीन जायत्यो उत्मीक वाटेन वाडूंक कार्यावळ्यो घडोवन दवरलेल्यो आसात. द इम्पॉर्टंट थिंग इज युअर प्रेझन्स विथ गॉड. तुजें आसणें देवा सांगाताक गरजेचें. आनी कोरेजमाच्या काळांत मोच भयण मानू एक करूंक वावरया. बी विथ लॉर्ड. देवा सांगाताक राव, देवाक वेळ दी आनी सरेंडर एवरीथींग गॉड्स हिम. सगळें तुज्या कोस्ट आसा, दूख आसा, पिडा आसा, सगळें जस्ट सरेंडर. डोंट आस्क एनीथींग, जस्ट सरेंडर. आनी हे भाशेन देवाची काकलूत, देवाचो मोग, देवाचें बरेपण आमी अनुभवूंक पावतले. सर्विस्पोर तुमची सोबया आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोब्यासूं. हसूर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणी सामिंगेलीक सामिंगेल महाबुडव्या लोळायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव तुका दोंगी दिवून आमी कालती बुडी मागता आनी तूं सर्गेच्या दरबाराच्या कुबरा. देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. K4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141. K4 पेज 141. तुझे जीवित म्हाका लाबो. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखो. वाटसुऱ्याच्या सांगात्यातूं जीवितातूं तुझे जीवित म्हाका